तुझे ऐकूंका शेता सोम्या तुका घेवंका लेता वेदीस येल तुझ्या जीवनान भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नामा सोम्या नामा तुका जीवनान तुझ्या दृढ कर म्हाका नामा सोम्या नामा तुका जीवनान तुझ्या दृढ कर म्हाका. ह्या मिसाचे ते सवाहे पुरी आसात. शांती पिंटो हिच्या जल्मा दिसा मीस दितात. नोएल पिंटो आनी भुरगीं. नोएल आनी शांती पिंटो हांच्या 30व्या लग्न वार्षिक संदर्भार अर्घा मीस दितात. लॉरॉय आनी लेस्टर पिंटो. विन्सेंट असुंता डिसोजा हांच्या लग्न वार्षिक संदर्भार अर्घा मीस दितात. तशेंच अर्घा जावन मीस दितात युएन पिरेरा, झेनो वेगस आनी कुटुंब, लॅन्सी डिसोजा, मधु जीवन, अनिल हीरा, अनविन एल्सन डी अल्मेडा हाच्या प्रत्येकीर बसोत. रेनिटा डिकोना हाच्या प्रत्येकीर बसोत. एंजल रायमन पिंटो ताच्या पयल्या मोरान उगडासाक मीस दितात. क्रिस्टीन मोंतेरो, हाँगकाँग. कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक फ्लोरा क्रास्टा, ट्रिजा आनी अलेक्स मोंतेरो हांच्या आत्म्याक फिलोमेन आनी ॲस्टन ब्राक्स. पुलगतरींतल्या सर आत्म्याक वायोने फ्रँक. कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक मेलिटा मिरांदा. वेगस डिकोना सोजा हांच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक झेनो वेगस आनी कुटुंब. आल्फोन्स लिल्ली वायन वेगस हांच्या आत्म्याक झेनो वेगस आनी कुटुंब. अँटनी विक्टर मिनेजस हाच्या आत्म्याक निश्मिता. अलेक्स जॉन कुलासो, लुसी कुलासो, बॅप्टिस्ट कुलासो, मीरा मरिया कुलासो हांच्या आत्म्याक आर्थर कुलासो आनी कुटुंब. कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक आर्थर कुलासो आनी कुटुंब. पुलगतींतल्या आत्म्याक आर्थर कुलासो आनी कुटुंब. नेयोल आनी शांती लोबो हांच्या 30व्या लग्न वार्षिक संदर्भार मीस दितात. कुटुंबाचे संदेश. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय ज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या हर एकल्या थंय एक अंतस्करणाचो ताळो आसा. जेन्ना आमी वायट करणी करता तेन्ना आमचो अंतस्करणाचो ताळो आमकां जागयता आनी सत्राय दिता. जेजूचे मिसांव प्रारंभ जावचे फुडें स्नानीक जुवांव असलोच एक ताळो जावन लोकांक मन परिवर्तन करूंक आनी सोम्यांची वाट नीट करूंक उलो दिता. पूण जेरुसलेमाच्या जुदेव याजकांक आनी लेवितांक जुवांवचो हो ताळो उंचाबळ करता आनी तांचें शांत समाधान नास करता. जुवांवचें सगळें जिवीत सोम्या पसत मेसियाची वळख करून दिवंक समर्पिल्लें जिवीत. तर मोगाचेनो, स्नानीक जावचे बरी आमचें जिवीत सोम्यांक साक्ष दिवंक आयची लितुर्जी आमकां उलो दिता. देखून आमचें जिवीत पेल्याक सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक दिशा जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. या पवित्र मिसान फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया आनी देवाचो आदार मागया. हांव पातकी सोरफुलदार देवाक आनी तुमकां भयणो म्हजो गुन्हा उचारून सांगता. मनान चिंतून कोणान उचारून वायट आदर बरें करून हांवें जी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून बगेवंक सुद्दां सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणो
म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करून आमची पदकां मुगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भगवंत बाजील आणि ग्रेगोर ह्या भगवंताच्या देखीन आणि शिकवणेन तुझी पोवी सभा तुवें उजवाडायली. कालती जावन तुझे सत शिकोवंक आनी प्रिती मोगाच्या जिणेन ते विश्वासीपणान सांबाळूंक दयाळपणी आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुच्या पहिल्या पत्रांतलें वसप. मोगाच्यानो फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी, बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो, बापाकीय इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. जें कितें सुवेर्थान तुमी आयकलां तें तुमचें सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेर्थान तुमी आयकल्लें सगळें तुमचें सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां तें हें सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी तांचे ठावन घेतली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर्व संगती विशयांत शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्हय, तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो, आतां ताचे सवें आमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे ठावन आमी लजीन पयस सरच्या बदलाक पातळीन ताका लागीं सरतांव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीमेर शेकान शेक असलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकांशेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. आदिमगा परत्यान परत्यान आनी सबार्थरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपाक तो आमचे लागीं उलयलो.
जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय 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 जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, सांजुआम परमानेंट जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआवन दिली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्ही म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण ताणें ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआवन तांकां इजाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिसांवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआवंक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्ही, एलियाय न्ही, प्रवादी न्ही म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआवन स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी क्रिस्त जयंतीच्या काळार आसाव. आज जानेवारीची 2 तारीख आनी पुवीस सभा सुरविल्ल्या पुवीस सभेच्या दोगा महान संतांचो आज उगडास करता. ते जावन आसात भगवंत बाजील आनी भगवंत ग्रेगोर नाजियान्सन. हे दोगी जण भगवंत एकामेका इश्ट जावन आसले. एकाच काळार एकाच उद्देशा खातीर जियेल्ले. दोगी जण बिस्पो तशेंच क्रिस्ताचे खतखते साक्षी जावन पवित्र सभेचे राखणदार जावन तशेंच आख्खे पवित्र सभेचे दोतोर जावन ते नांव वाडल्यात. तांच्या जिणी आनी शिकवणे द्वारे पवित्र सभा तवळ संख्यान वाडली मात्र न्ही, हजारो आण बोवाड्यांनी क्रिस्तांव धर्म वेंगलो. तेच बराबर जायते जण हेरेजी पवित्र सभेजवळ सांडून गेल्ले ते परत्यान ते पाटी आयले. अशें पवित्र सभेंतय वर्ती वाडावळ जाली आनी पवित्र सभा घट करच्यांत ती वाडावळ वाडोवच्यांत तांणी म्हत्वाचो पात्र घेतलो. देखून आज पवित्र सभा तांकां मान करता, तांकां गौरव दिता. आयच्या ह्या बागी दिसा आयच्या वांजेलांत आमी सोम्याची वाट तयार करच्याक, ताका साक्षी दिवच्याक आसलेल्या महान व्यक्तीचे नामे आयकले. तो जुआंव बावतिस्त. क्रिस्त जयंतीच्या काळा उपरांतल्या दिसांनी एक सोडवणदार बसले सोडवणदार आमचे मदें जियोंक आयलो म्हणलो बोवाड तुमच्या काळजांनी घट करूंक जुआंव बावतिस्त आमकां सुमेस्तांक आदार दिता. सोम्याक एक वाट तयार करूंक, पातकी जिणी बदलूंक आनी नवें जिवी स्विकार करूंक आनी क्रिस्ताची येण्याक आयत्ती रावूंक जुआंव बावतिस्त वावूर नासलो. लगीन 400 वर्सां इस्रायलांत प्रवादी नातले. मालाकी प्रवादी उपरांत 400 वर्सां प्रवादी नातले. आनी तो बोळो लोक देवाचो संदेश आयकूंक राखून रावुरलो. देवाची कुशी जाणा जावंक राखून रावुरलो. आत्मीक रितीन जायते जण भिकारी जाल्ले, कंगाल जाल्ले आनी तांकां देवाची परत्यान तांचे मदें प्रत्यक्ष जावन देवाचो संदेश दिवंक उबो जाता एक कलतो बळो प्रवादी जुआंव बावतिस्त. जुआंव बावतिस्त जिणी आमी पळयली तर जाल्यार तो एक याजकी कुळयेंत जल्मलो. ताजो बापूय जाकर एक याजक जावन आसलो. पूण जुआंव बावतिस्त याजकाचें काम करिनासलो. ताचें जिवीत आमी पळयता. तो एक वर्तो प्रवादी तरी तो हेर प्रवादी भशेन लोकां मदें बरसनातलो. आदले प्रवादी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता लोकां मदें बरसताले,
रवळ्यारांत रावताले प्रवाद करताले पूण वजू आंबवतीस ताचें जिवीत दुसऱ्याच जावन आसलें तो रानांत रावतालो आनी एकसुरो जियेतालो ताचें खाण पिवण ताची साल समकण सगळें दुसऱ्याच जावन आसलें आरण्यांत तो एक बोब मारतालो जोर्दान न्हंयचे तडीर लोकांक स्नान दिवन आसलो रायांक याजकांक ग्रेस्त मनशांक जावं सद्या लोकांक तांचे वायट जिवी तांकां दाखोवन दिवन तांकां कठीण उतरांनी खंडन करतलो मात्र न्ही तांकां बाचेवेची वाट तो दाखोवन आसलो आनी हे ताचे विशेश रितीचें जिवाण पळयिल्लें सक्कड शर्मेल्लें जावं पुरो राय हे ग्रेस्त मनीस शिकपी याजाक सक्कडांक विचित्र दिसताले जायत्यान ताची शिकवण आयकून घेतली जायत्यांनी स्नान घेतलें अशें जुआं बावतिस्त दीस वेता वेता इस्रायलांत नावार्दीक जालो आनी लोक देवाळाक वचून आसलो लोक पेंटे कुशीन वचून आसलो लोक आतां दीस वेता वेता लोकांनी तांची दिशाच बदलिली लोकांनी रानां कुशीन जुआं भोवतीच खंय आसा थंय तांणी धांवोंक सुरू केलें आनी जुआंक आयकूंक ते आत्रेगून आसले हे जुआंचें नवें साव नवें जिवीत नवी शिकवण हे नवें चिंत पळयिल्लें सानेद्रीन सभेचे जायते जण मुखेली ते शर्मेवन गेले आतुरायन भरले वो नो मनीस कोण जावंक पुरो म्हण ते चिंताले सानेद्रीन सभेच्या लोकां त्या वडिलांक पवित्र पुस्तकाची परिणती आसली मेस्सिया येतलो क्रिस्त येतलो म्हण ते जाणा आसले ताचे पयलीं एलिया येतलो म्हण ते जाणा आसले अशें आसता हांगासर लोकां मदीं एक मनीस आयला ओ कोण जावंक पुरो हे सवाल ताचे मतींत आसता आसतना ते चिंतात आमी ताची सोदनां करी जाय दोग थोडे ह्या जगांक ते आपयतात आनी जुवां सरशीं ते झडटात तूं कोण म्हूण आमकां कळी जाय जे म्हूण जुवांक विविध सवालां हे ज्या करचें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आनी ताचे सरशीं आयले ह्या जगाक ताका पयले सवाल विचारतात तूं क्रिस्त गी तूं मेस्सिया गी मोइजेन पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मेस्सिया येतलो आनी लोकां एकठांय करतलो म्हूण सांगून दिल्लें पूण जुआं बावते तांकां जाप दिवन म्हणटा हांव क्रिस्त न्ही हांव मेस्सिया न्ही हांव सोम्याची वाड तयार करूंक आरण्यांत बोब मारतलो एक थाळो मात्र हांव उदकान स्नान दिता पूण मेस्सिया क्रिस्त पवित्र आत्म्यान उज्यान स्तोत्रां दितलो इतलें मात्र न्ही तूं इतलो वर्तोगी ताच्या वाण्याचे कट पर्यंत सुटूंक हांव फावो न्ही अशें जुआं बावतेस्त आपलें जें खालतेपण आपलें जें बळेपण वळखून घेता तो वळटाक आनी दुसरे सवाल ते विचारतात तर तूं एलिया गी एलिया पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक वर्तो प्रवादी आदल्या तेस्तामेंतांतलो रायाक ताणें मस्ती जागूत काय सांगली मात्र न्ही लोक आनी राय ताचें उतर आयकनातल्या वेळार देवा मुखांत सगळे इस्रायलान 3.5 वर्सां पावस येनातले बरी ताणें केल्लें जोर्दानाच्या तडीर कुडयत्मे समेत उज्याचे सर्गार गेल्लो तो एक महान प्रवादी आनी देखून ते चिंतात वो काय एलिया जावंक पुरो कोण ना म्हणून कित्याक हाची शिकवण विशेश जावन आसली पूण जुआं बावतीस म्हणटा हांव एलियाय न्ही हांव एक सादारण मनीस उदकान स्नान दिवचो मनीस म्हूण तांकां सांगून आपणे तो जाप दिता तो वळटा ते तिसरे सवाल विचारतात तर तूं एक प्रवादी गी आनी जुआं बावतीस म्हणटा हांव एक प्रवादी न्ही म्हजे मिसावन बोलतेंच हांव आरण्यांत बोब मारता एक थाळो देखून सोम्याची वाट तयार करा आनी स्नान घेया तुमचें जिवीत बदलिया म्हूण अशें तांकां जबाब दिता आनी तांकां तो उलो दिता मोगाच्या बाबा भयण्यानो आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत बगयो जुआं बावतीचें जिवाण ताची मिसांव ताचे बळ्या आनी कलतेपणाची शिकवण आमी आयकली सगळे इस्रायलांत लोक ताचे चडशी हारी धांवून येतालो ताका आयकूंक आशे येतालो हजारो लोकांनी तांचें जिवीत बदलिल्लें आनी स्नान घेतिल्लें राय याजक ग्रेस्त लोक ताका आयकताले गौरव दिताले येदोळ सगळे इस्रायलांत तो फामाद जाल्लो थोडे ताका चिंतालो तो मेस्सिया जावंक पुरो म्हणून थोडे चिंतालो तो एलिया प्रवादी जावंक पुरो म्हणून आनी जायते लोक एक महान प्रवादी म्हणून ताका येदोळसो गौरव दिताले अशें आसता आज ताका तणकी करूंक आयिल्ल्या सवालां करूंक आयिल्ल्या ह्या जगांक तांणी म्हणीत आसलें हांव मेस्त्री या हांव क्रिस्त म्हूण तांकां सांगीत आसलें आपूण एलिया म्हूण तांकां सांगीत आसलें व्हडलो प्रवादी म्हूण तांकां सांगत आसलें अशें तांकां फटोवंक ताका साध्य आसलें पूण तो तशें करना म्हाका तो म्हणटा हांव खंयच न्ही म्हूण खालतेपणान आपणें जिवीत वळखून घेता मोगाच्या बाबा भयण्यानो
आमी सगळीं संवसारांत जिवची मनशां. आज आमचे भोंवतणी आमी पळयता कोणाय की ल्हान जावंक नाका, खाल जावंक नाका, सक्कड नांव जोडूंक, फामाद जावंक, हेरांत आपणाचो प्रभाव घालूंक हांव व्हडलो म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न करून अशें आमी सदांच पळयता. नांव दाखोवन कांयच नासल्यार आपणाच्यो डिग्र्यो दाखोवन गी, आपणाची दावलात दाखोवन गी आपूण व्हडलो म्हूण ते म्हणटात. थोडे फावटी ते म्हणटात तो मिनिस्टर म्हजो इश्ट, वो कमिशन म्हजो लागशिलो, अशें म्हणून आपणाचो प्रभाव घालूंक प्रयत्न करचे आमी पळयता. आनी हें कांयच नासलें तर जाल्यार थोडे फावटी आमी पळयता हांव एक्स मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स डायरेक्टर अशें एक्स घालून थंयसर म्हणजे आपणाचो प्रभाव घालूंक प्रयत्न करचे आमी ह्या दिसांनी जायते पळयता. पूण मोगाचें न्हू, जुवा भोंवतीचे वर्तो प्रवादी सगळो इस्रायल लोक ताका मानवतालो. जेजूनुच पवित्र पुस्तकांत सांगलां आपण ताच्या शिकवणे विशीं तो एक वर्तो प्रवादी म्हणून. इतलो तो वर्तो जाल्यार आपूण कांयच न्ही, आपूण फावो न्ही म्हणून ताणें खालतेपणान आपणा विशीं वळखून घेवचें आमी पळयलें. इतलें मात्र न्ही, आनी एका मनशाक जेजूक तो वर्तो मनीस म्हूण ताका ताणें आज बहिरंग रितीन सांगचें आयच्या वांजलांत आमी आयकलें. मोगाचे भाव भयणो, ह्या प्रवादितान आमी कितें शिकता? आयच्या समाजाचो मनीस जावं पुरो एक राजकीय व्यक्ती, जावं पुरो धार्मीक व्यक्ती, हे आमी समेस्त आमी म्हणयेत हांव मुखार, हांव फाटीं, हांव व्हड, तूं व्हड अशें म्हूण जिवोवच्या संवसारांत आमी आसा. कोणाय की खालते जावंक बळें जावंक नाका. जुवा मोतीस म्हाका आनी तुका म्हणटा खालते जावंक बळें जावंक तो आज आपोवणें दिता. आपणाक ताणें खाली केलो हें आमी पळयता. जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकांत कोण आपणाकच खालतो करता तो वर्तो जातलो. आनी जुवा मोतीच्या जिवितांत हें आमी दरी म्हणून पळोवन घेता. मोगाच्या भावा भयणो, तर आयच्या दिसा ह्या जुवांच्या जिविताची शिकवण आमच्या जिवितांत घेवंक आमी प्रयत्न करया. सदांच खालते बळें जावन जिवंक आमी प्रयत्न करया. देवाचो आदार मागया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हुंड्या आनी वायना मारिफात हांगा वचो जेजू तोय खालतो आनी बळो जावन तो जियेल्लो आनी जुवां भोवतीच ती खालतो आनी बळो जालो. तांची शिकवण, तांची देख आमच्या जिविताक आदारशी जावं दी आनी आमच्या जिवितांत खालतेपणी जिवंक आमकां कृपा मेळोवन दी म्हूण ह्या मिसाळ प्रते रितीन आमी मागया. आमेन. आमचे उपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, घर आमचे भेटयतांव तुका, काणगे ये बापा. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता देव बापाक म्हणटा तसलें जा म्हूण मागात. आपले बलिदान आपल्या मनाने मोहिमेक आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदवाक सरस्वती मानून घेव. सर्प दिवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडा सागो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्यांक काल तुज्या मोगान जियोंक साश्टाची सोडवण जोडूंक आमकां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजा उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सस्नच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत बाजील आनी भगवंत ग्रेगोर तुज्या भक्तांच्या मनाक ही परब सांबाळूंक तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, तांची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, तांच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळदळांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उजळगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नामी तुका जय, उजळगी तुका जय जय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससणी खर्राचें हें रगत, फातकनचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu नव्या घेतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तू सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवंत बाप्पा पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांत सो बरोबर सुदरण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां जिश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर आनी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार देवाची मेळ सांगती, भगवंत जुजेती सोपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत बॅझिल आनी भगवंत ग्रेगोर आनी स्वर्ग तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून ज्या मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां आमी दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक क्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाकडेन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त ह्या बरोवशनांत तेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटी सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुझ्या दंदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत राजवडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोगस गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
ताजे जेवणाक आम्ही जबून हजर आसाव ती आम्ही समेस्त सुभागी तुझे भितरचे म्हाका आफवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Muzo goli kains maka unena sumi muzo goli kains maka unena pasvo soro meltat सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशानी तळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता सारक्यानी रीत वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, भगवंत बाजील आणि ग्रेगोर तुझ्या भक्तांचो उगडास करून ह्या दैवी जेवणात आमी वांटो घेतलो. ह्या खालत्या उंड्या आणि दाखोवण्याच्या रुपान तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तें सर्गार कुणानी न्हय पूण तुका स्वरूप बगूंक आमकां मेळ्ळा सेंकर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुलेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडूका. कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन. हे बोकेवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणता. आपणाकच चार अंदासी म्हणून रखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्या मठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारती म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांत वेळात आनी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादी दाखवाली. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे बरे बळे माये कतनातले आमकारी
कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हणपारातले आनी तूं तांकां पावले. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दडपातेने आनी तीर परवशां तुजे दर्शी आमी येता आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो तुज्या मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए बोधायळे आमकां मोरये तुज्या आसराक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोण पुणे कुवो मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातेने देरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदेस्त तुज्या मुखार रावता. मुनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकोडीर म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्रजे संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्रजे संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्रजे संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर रानये आम्हा बसत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमचे आवय तूं जावन आसा. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. पडापातेने तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules miserere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Mugar putra sove, aun qual Maria आशीर्वादिवां ताम्. भगवान कृपेचे कर्वेने परम काम सर्व आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.